हर घर जल म्हणून तुम्ही या बीजेपी सरकाराचो नारो तुम्ही ऐकल्यात। लास्ट टाइम आम्ही शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेल्ले, थंय दाखयले लोकांची कशी परिस्थिती आसा आणि आमचे जे गोंयकार कितले वर्सां पिढ्यान पिढी हांगा रावतात तांकां कशें अजून मेरेन नळाचें कनेक्शन दिल्लेलें ना। आयज आमी कुर्रा राया पंचायतीन आसा आणि ह्या वाड्याचेर ऑलमोस्ट 9-10 घरां आसात, कितलेशे 100च्या वयर लोक रावता, पूण तांकां हांगा उदक ना, तांकां हांगा अजून मेरेन PWD कनेक्शन मेळलें ना। जो बीजेपी सरकार सांगता, जो चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री आड्डी मारून सांगता की आमी घरा घरान नळ पावयला, घरा घरान उदक पावयला म्हणून, जाल्यार हांगाय 8-9 घरां आसा पळय, ह्या घरांक अजून मेरेन लिबरेशन जाल्यार टील डेट अजून मेरेन तांकां उदकाचें कनेक्शन दिल्लेलें ना। तुम्ही आता पयल्या दी झर आसा, ही बारीकशे झरींतल्यान तांकां उदक येता, थंयच्यान तेंच्यांनी एक पंप बसयला, पंपा वयल्यान फाटल्यान तेंच्यांनी टाकी बसयला, त्या टाकयेन तांकां उदक येता। पूण तो पंप चालू केल्या उपरांत 1 मिनटाच्या भितर थंय तो धाकटेशा होण्यान उदक येता तें काबार जाता। आनी आतां अशी परिस्थिती जाल्ली आहा की तो भाऊ सांगतालो की हांगा हे झरीचें उदक दिसान दीस, म्हणजे पयलीं मे म्हयन्यान तरी मातसो फ्लो आसतालो, आतां कमी जायता। हेचें रिजन आहा की हेच्या फाटल्यान वेर्ना पडटा, वेर्ना सगळी बोरवेल मारून दवरल्यात आनी ते बोरिंगेचें उदक ओडटात। तुमी जाणा टँकर कशे टँकर माफियाज जाल्ले आसा, आनी थंयच्यान ते उदक काडून हे इंडस्ट्रींक वयता, व्हडल्या कन्स्ट्रक्शनाक वयता, आनी आमच्या गांवाचे जे झरे आसा जेंचेर लोक जगता, कितलीं वर्सां जगता, तांकां उदक मेळना। हांगा आमच्या वांगडा लोकल आसा, तेंचे कितें हाल जाता, आनी पंचायतीनूय तांकां विचारल्यार पंचायतीन सांगता की तुमचे पास जाला, तुमकां येतले। एवरी टायम MLA येता, वोटींग मागता, ते सांगता तुमकां येतले, आनी ह्या लोकांक तशेंच दवरता। आयज आमी हांगा मुद्दाम येयला की लोकांक कळपाक जाय, की गोंयकारांक कळपाक जाय की आयज गोंयान अशीं घरां आहा, अशे फॅमिलीज आहा जेंकां अजून मेरेन उदकाचें कनेक्शन दिल्लेलें ना। आमच्या सायडींच्यान आमी जागृताय करपाक आमी हांगा येयलात, आनी आमी आमच्या सायडींच्यान सरकाराक लेटर बरयतले, आमी PWD मिनिस्टराक लेटर बरयतले, आमी WRD मिनिस्टराक लेटर बरयतले, कित्याक ही जर आहा ती नॅचरल स्प्रिंग ही दिसान दीस कमी जायत आहा। मागीर आमी चीफ मिनिस्टराक लेटर बरयतले, जो आयज सांगता की आमी हर घर जल दिला म्हणून। आनी आमच्या ह्या फुडल्या एसेंब्लीन जेन्ना फुडली जुनान एसेंब्ली जातली, तेन्ना आमचो आमदार जो एसेंब्लीन आहा विरेश बोरकर, त्याच्या थ्रू आयज गोंयान जितले आमी भोंवन फायंड आउट करता की ज्या लोकांक अजून मेरेन उदक दिल्लेलें ना, कनेक्शन मेळलें ना, ते सगळ्यांचो रिपोर्ट कार्ड व्हरोन आमी एसेंब्लीन मांडटले। आनी ह्या सरकाराक ह्या लोकांक जे कनेक्शन अजून मेरेन तेंचे कित्याक हाडून दवरला, कित्याक तो करीना आमकां खबर ना, पूण ते जाता तितले बेगीन तांकां दिवपाक आमी लायतले। आमच्या वांगडा आमच्या हांगा लोकल आसा, हांव मागता तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी सांगचें की उदकाचे तेंचे हाल की कशे जाता, आनी पंचायतीन गेल्यार तांकां कितें आश्वासन मेळटा। बाबी तूं सांग, नांव सांग तुजें माझे पयलीं। नाव तनुजा। म्हाका सांग। माझे लग्न जावन आतां 15 वर्सां जाले, अजून पर्यंत नळाचे कांय खबर ना म्हाका। आनी तुमी पंचायतीन वयता कितें सांगता तुमकां? आमकां जालें नळ पास जाला म्हण सांगता, अजून पर्यंत सांगला आमकां नळ येतलोच म्हण सांगला, होप दिला नळ येतलो म्हण। आतां केन्ना येतलो तो म्हाका कांय खबर ना, अजून मेरेन कांय ना। आतां तुमी आतां हे तुमी आतां तो पंप लायला पळय, ताका आतां कितलीं वर्सां पंप लायले? 3 महिने जाले। 3 म्हयने जाले पंप लायले, नाल्यार तेच्या पयलीं उदक कशें व्हरताले? आमी कळशांनी व्हरताले। ह्या झरीच्यान तुमी आतां कळशालींनी 8-9 घरां कितें आहा, 9-10 घरां तितून तुमी व्हरताले। हय, आनी आतां हें उदक आतां पळय दिसान दीस आतां कमी जायत आसा। हें उदक सपोज आतां फुडले 15-20 दीस जर पावस पडोंक ना, हे जर सामकें सुकले जाल्यार मागीर कितें तुमकां उदकाचें प्रॉब्लेम आमचे कांय आमकां कांय खबर ना आतां कितें करपाचें तें। आनी सोर्स कांयच ना। आनी काय ना पूण तुमकां टँक बाटले हिंगा टँक आसा उदक भरता टँकांनी ते न्हू टँक वाटला तुमकां पंचायतीन हय, दिला, दिला. टँक टँकूच दिला, उदक दिवंक ना। आनी ते आतां टँकान उदक हा बेश्टे दवरला, बेश्टे आहा ते आनी कितें घालून उदक उदकूच ना, कळसुल्यान भरचें पडलें तुमकां। हा तें म्हणून आमी भरूं ना। मागीर 6 वर्सांनी पांय दुखता, मागीर उदकाक घोट व्हरतले मनीस ना, हेंकां पांय पण हांव एक कळसो व्हरोन घेता। म्हणजे इतली म्हणून आमची परिस्थिती जाली, आमकां कोण पळयतलो ना, मत घालता तेन्ना सगळी लायन लावन येतात। आनी मागीर कांय ना। आतां हे आतां टाकी पळय, हे होते आतां टाकी बसयल्या तुमी, हे टाकी आतां उदक तें हे पंपाच्यान ओडटा, ह्यात कितलो वेळ चलता तो पंप? थोडेशे चलता। एकच घरां तेवटेन ना, त्या वाटेन तुमकां चलना, कळशांनी व्हरता, हांगल्यान तुमकां कळशांनी व्हरचें पडटा। पयस व्हरता आमी आतां। तो जाण येयल्लो आमगे, तो जाणा कितले पयस व्हरता ते 10 मिनटां आमगे घर हेंचे पयला हातून एक गेल्लो थंय व्हरोना। अरे बाबा, मागीर तो पयलीं हांगा नळ म्हणटा तो तुमी पळोवंकूच ना, आनी रस्तो एक ना आमकां रस्तो आनी नळ। दोनी तर भाऊ आतां आमचो दुसरो आनी एक भाऊ आसलो, भाऊ हें आतां हें उदक पळय आतां पयलीं तूं म्हणटालो की फोर्स आसलो तेका व्हांवतालें बरें, तर आतां हें कितें कमी जाला कितें? कमी जाला आनी काय म्हणपा न्हू, सामकें कमी जाला हे फाटी, सामकें कमी उदक म्हणटा सामकी कमी ही फाटी। आनी हेच्या वयर वेर्ना पडटा मरे इंडस्ट्री, हे वेर्ना पडना, हेच्या वयर वेर्ना पडटा, म्हणजे हेचो इफेक्ट इतलो आसा। आनी हे लोकांक आयज कळपाक जाय की
आमच्या गोंयान आयज घाटी रावतात त्या घाटयांक सगळीं पायपाची कनेक्शनां आसा, तांकां टॉयलेट आसा, तांकां लायट आसा, तांकां रस्तो तुमी पयला कसो कॉन्क्रिटाचो रस्तो बांदून दिल्लो, तुमकां दाखयला आमी कारगिलान कशें कॉन्क्रीट स्लॅब घालून तांकां रोड करून दिला, तांकां लायटीचें कनेक्शन आहा, सगळें आहा. पूण आमचे हांगा गोंयकार जे प्री लिबरेशन हांगाल्यान रावता, कितले पिढ्यो रावता तांकांय खबर ना. ते हांगा रावतात तांकां हांगा सादें तुमकां रोड आनी तुमकां हांगा लायट हेचे उदकाचें कनेक्शन दिवपाक जाल्लेलें ना. सो हो ह्या सरकाराचो एक व्हडलो फेलियर आसा, हांगाल्या आमदाराचो फेलियर आसा. हांगा तो म्हणटा आपूण 4 टायम निवडून येयलो आनी आपूण 4 टायम निवडून येयलो आनी आपूण कुर्तोरीचे आपूण स्विझर्लंड केलो म्हणून सांगता तो. हेंच ते स्विझर्लंड? हांगा लोकांक उदक मेळना. आतां हांगा अशी परिस्थिती आहा पळय, ह्या बायलांक काम धंद्याक ती वचपाक शकना. ती जर कामाक गेल्यार घरान उदक हाडपी कोण ना. मागीर रातच्यो झगड्यो जातल्यो, उदक कोणें हाडपाचें, घोवान हाडपाचें काय बायलेन हाडपाचें? सारकें मगे भाभी? हां. आनी ही परिस्थिती आहा की फाल्यां हांगा उदक ना म्हणून आतां कळटलें. आनी हो एक सिरियस इश्यू आहा. फाल्यां हांगा कोण चेडवां लग्नां जातलीं? हे आमी एक सायकोलॉजिकली आनी हे एक जेन्ना सोशली आमी विचार करपाक जाय की हांगा अशी परिस्थिती जर अशी दवरली जाल्यार फाल्यां हांगा कोण आपली चेडवां दितलो, कोण हांगा लग्नां जातलीं, कोणाक हांगा त्रास काडपाक जाय? कळसुल्यान उदक व्हरून अर्दे 15-20 मिनटां चलपाक जाय, हांगा वाट पळोवपाक जाय, एक कळसुलें भरपाक कितलो वेळ रावपाक जाय. तुमी पळयला ते झऱ्याची हालत कितें आहा, ते कितले बारीक उदक व्हांवता ते. हे सगळे इश्यूज आसा पळय, हे कोणाक पडलेले ना, सरकाराक पडलेले ना, हांगा MLAक पडलेले ना, पंचायतीकूय पडलेले ना. ते फक्त बसलात फक्त घाटयांक कनेक्शनां दिवपाक, घाटयांची उदरगत करपाक, घाटयांची वोटींग कार्डां करपाक आनी तांकां वयर काडपाक आनी आमच्या लोकलांक अशेंच दामून दवरून तांकां काबार करपाक. पूण आमी एक रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांच्यान, जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत, ताका सांगता की हर घर जल तुमचें जें आसा ते हर घर जल जे तुमी 100% जाला म्हटलं 100% गोंयान सगळ्यांक नळ दिला म्हणून तुमी प्रायम मिनिस्टराक सांगला आनी तो प्रायम मिनिस्टर प्रत्येक मिटिंगेक वयता आनी तो सांगता गोवा में हर घर जल है, सब घर में पानी है, ये है, तो मातसो हांगा येवन पळय. नाजाल्यार तुमी जो भाड्याचो MLA घेतल्या त्या भाड्याच्या MLAक मातसो हांगा हाड आनी ताका दाखय बाबा हें कितें जालां, हांगा लोकांक उदक आसा काय ना तें, आनी ह्या लोकांक जाता तितल्या बेगीन पायपाची कनेक्शनां तुमी जाला नळाचें कनेक्शन ते बेगिनांतले बेगीन दिया आनी ह्या लोकांक वॉटर सप्लाय आसा पळय तो रेगुलर तुमी दिवन तांकां तेंचे कितें आहा पळय ते त्रास काबार करा.